आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स थोडे आमचे मुद्दे आसात ते आतां चेअरपर्सन म्हाजे कडेन आसात आनी थोडे हायलायट करता. जे इलेक्शनाचे वारे जे आतां आनी 6 म्हयन्यांनी 7 म्हयन्यांनी जावपाचे आनी नाका आसल्यो अफवा जी मिसगायड करता केपेकारा खातीर. पयर हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स तो कोण एल्टन म्हणटा तो एक केप्यां एक व्यक्ती तयार जाले आनी तेणी पयलीं सुवातेर तेणें केपेकाराक तेणी चूक मागपा जाय. जे पळय तेणी सगळें कितें सांगलां थोड्या मुद्दे सांगतलो तेणी ते सगळे फटींगपण सांगले कडेन आसात आनी केपेंची जनतेक खबर आसा पूण आख्खी गोंयची जनतेक खबर ना. म्हणटकच तो आनी काँग्रेसी स्पोक्सपर्सन म्हणजे तेजी तोंडांतल्यान उतरां ही शोभ दिसता. सांगपाची मुद्दे म्हणल्यार एल्टन बाब म्हणटा की आपूण बाबू कवळेकरा बरोबर काँग्रेस पार्टीक तेजे कार्यकर्तो म्हणून आनी काँग्रेसीचो आपूण एक लिडर असो म्हळ्यार एक मेंबर असो 20 वर्सां आपूण तेजे बरोबर आसलो. हे पळय तेणी प्रेस दिला ते साफ खोटें आसा. हे तेणें अशी भाशा ती उलोवप न्हू, कित्याक तूं आतां आमदाराक इलेक्शनाक बसपाची तयारी करता आनी हे केपेकाराक फटोवपाचे गोंयकाराक फटोवपाचें हें रॉंग. आमी जेन्ना बाबू कवळेकर आमी 2005 निवडून येयले जावं हांव जावं फिलू हे बाकीचे आसात. यूथ प्रेजिडेंटाचें इलेक्शन जाल्लें तेन्ना यूथ प्रेजिडेंट सावथ गोवा तेन्ना हांव सिलेक्ट जालो. म्हाजे फाटल्यान गणपत यूथ प्रेजिडेंट सावथ गोवा तो ब्लॉक प्रेजिडेंट केप्यां अशी भरपूर आमची बाकीचे जे कावन्सिलर आसात ते सगळी बाबू सरा बरोबर डेप्युटी सीएमा बरोबर आमी काम करताले. पूण हो एल्टन म्हणटा तो खंय काँग्रेसी केन्ना नासलो. तेणें एक तर जी फटींगपण केली ती चूक मागपाची ना तेणें सरळ डिबेटीची येवपाचें. तूं काँग्रेस कार्यकर्तो म्हणून बाबू बरोबर कितलीं वर्सां आतां 20 वर्सां जावपा येयली केन्ना तुवें काम केलेलें आनी केन्ना तूं खंयच्या कमिटीच्या लेवलाचेर आसलेलो तेणें जनतेक सांगपा जाय. त्या खातीर हांव म्हणटा पयलीं खेपे तेणें चूक मागपा जाय. तो म्हणटा दुसरी म्हणल्यार डेव्हलपमेंट म्हणटा. आपण म्हणटा तो डेव्हलपमेंट खूब केलो म्हणटा. कितें केलें तो सांगना. आतां आपणे 1 वर्स फाटीं आपण भरपूर डेव्हलपमेंट केलो. परत तेच उलयता तो हेजेर मिडियाचेर उलयतालो. हांव फक्त ताका एकच डेव्हलपमेंट जाणा केपें तेणें केलो तो एक बिल्डींग बांदल्या आनी थंय तेणें फ्लॅट आनी एक काँग्रेसीचें ऑफीस घातलां. हें एल्टनान केलां आनी म्हाका आनी खंयचो केपेचो डेव्हलपमेंट दिसना. एक जो मुखार सरता कितें काम करपाक केपेकाराक काम करपाक तो व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक शकना. म्हणटकच तो डेव्हलपमेंट जाल्यार दिसता बाकीचो तो डेव्हलपमेंट सांगूंक शकना आनी केपेकारा खातीर कितें तरी करपा जाय म्हणटा तें आतां सांगपाना म्हणटा तो. म्हणटकच तेगे म्हाका हें जें कितें सांगलां केपेकारान जी सांगलां ती साफासाफ तेगे खोटें आसा. आनी हांव बारीकसो एक नजर मारता आमचे डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकरान जो डेव्हलपमेंट केल्लो तो हांव तेजेर एक नजर मारता आनी स्ट्रेट लायनीन येता. आमचो जेन्ना सर आमदार आसलो थंयच्यान ते आज डेप्युटी सीएम म्हणून पद तो घेवन आसा. पयलीं सुवातेर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो हो मोठो इश्यू आसलेलो. आख्खी गोंयभर हो घासतालो तो आमचो गार्बेज प्लांट ट्रीट प्लांट थंय मॅन्युअर तयार जाता सगळी गार्बेज थंय वयता. आमगे क्लीन केपें क्लीन आसा. तो पयलीं प्रोजेक्ट तो हातीन घेतलो. दुसरें आमचें तिळामळ फीश मार्केट तुमी जाणा आसतले ती रेब्या बसताली थंय बिल्डींग जाली तिळामळ फीश मार्केट हितूक ही आमची ऑफीस आसा कसले ट्राफीक सेल ऑफीस आसा. मागीर तूं मुखार यो आमकां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमकां जीम आसा तितून आमकां बॅडमिंटन आसा आमगे फुटबॉल ग्रावंड आसा स्विमींग पूल आसा. हें हांगा दिसना हें शहरां दिसता पूण आमी केपें ह्या वाठाराक हे सरान ते दाखयले घातले कडेन आमकां दिले कडेन सुविधा. तशेंच मुखार येयल्यार आमकां हेल्थ सेंटर मेळटा तितून खाटी आसात डॉक्टर आसात. केन्ना गेले जाल्यार रातचे गेल्यार पासून डॉक्टर एटेंड जातात. आमकां हॉस्पिटल ते सुविधा करून दिले कडेन आसा. तेजे मातसो मुखार येयलो जाल्यार ब्रीज आमगे ब्रीज तरी आसलेलोच पूण आमकां आनीक डबल ब्रीज करून दिलो. डबल ब्रीज थर्ड ब्रीज जालो. मुखार येयलो ही बिल्डींग आसलेली तुमी जाणा आसलेली कंडिशन कितें आसलेलें. फाटल्यान हॉल आसा सगळे खंयचे पार्टीची मिटींग जावं कितें जावं त्या हॉलांत घेवपाक मेळटा केपेकारा खातीर ती जाली. फाटल्यान आमची हॉल जो आसलेलो ती बिल्डींग आसलेली फाटल्यान ती आतां
ती बीन तेणी 1 कोटीची ती केले कडेन हितूंतल्यान ती फंड्स आमचो गव्हर्मेंटान फंड दिल्लो ती करून दिले कडेन आसा. फीश मार्केट जो आतां येवपाचो आसा, आतां ऑलरेडी कंप्लीट जाला, तो फीश मार्केट सरान आमकां ती बिल्डींग करून दिले कडेन आसा. भाटांक आनीक बिल्डींग आसा, ती बिल्डींग करून दिले कडेन आसा. पुलीस स्टेशनाचें काम चालू आसा, फावंडेशन स्टोन जाले कडेन आसा. आतां सॉयल टेस्टींग चालू आसा, हेजें आमचें बस स्टँड ताजें सॉयल टेस्टींग चालू आसा. थोड्या तेंपान तो एक फावंडेशन स्टोन थंय जातलो आनी ते आमकां ही सुविधा मेळटली. थंय RTO ऑफीस जी आसा ती थंय वयतली, जाणे करून आमचो ट्राफिकाचो जो प्रॉब्लम आसा तो डायवर्ट जातलो. कित्याक RTO ऑफीस मागीर ते सायडीच्यान गेले म्हणटकच लोक ऑलरेडी डायवर्ट जाले, बाजार थंय भरलो म्हणटकच मल्टीप्लेक्स आसा 2 आमकां ती तयारी केले कडेन आसा. म्हणटकच इतली सुविधा दिले कडेन आसा आनी केप्यां डेव्हलपमेंट कांयच उरूं ना. जो PWD ऑफीस आसा, कलेक्टर ऑफीस ती ऑलरेडी पयलीं आसा आमची, आनी आमकां आनी कितें जाय तो ताका सांगपाक तयारी ना आपूण कितें करतो म्हणटो. तेणें कितें तरी सांगपाक जाय न्हू. फायर स्टेशन येवपाचें, केप्यां फायर स्टेशन येवपाचें, इतली सुविधा हाडले कडेन आसता आनी तो हें सांगता. दुसरी म्हणल्यार आतां वायडींग जाले कडेन आसा, तिळामळ टू काराळे 4 लेन आतां तो ऑलरेडी घेतले कडेन आसा. आतां रिटेनिंग वाले तुमकां खबर आसा, आतां तो 11.5 कोटीचो 11.5 कोटीचो 4 लेन जाता. मदीं डिवायडर येतले, पोल्स येतले. ऑलरेडी टेंडर जालो आनी तो कोणा तरी एकट्या पण आतां वर्गवटात दिवन तें काम स्टार्ट जातलें, हें दिवचें पडटलें. आतां आनी कृशी भवन येवपा आसा जे आमोणा, आनी आर्किओलॉजी ऑफीस येवपा आसा. ते डॉक्युमेंट्सचे सगळे पोन्ने डॉक्युमेंट आसता ते येवपा आसा. म्हणटकच सांगपाचें काय उद्देश म्हाजो इतलो. आनी आमचो ट्राफिकाचो जो पेपरार हांव वाचता, परत ट्राफीक ट्राफीक सदयता हांव पळयत वचून मागीर पेपरार येता. पूण आतां हो पॉयंट सुरळीत जातलो. डेप्युटी CMान हो जो कॅनल आसा, कॅनलाची एरिया वीड 20 मिटर आसा. अप टू हांगच्यान तो आमची ही आसा चर्च देव चर्च आसा थंयच्यान थंय म्हणल्यार तो हें जातलो, पार्किंग आमकां सुविधा मेळटली. आनी नेत्रावळकरांत डॉक्टर बिसो फार्मास टू अप टू 160 मिटर थंय ती सगळी टोटल पार्किंग आमची गेली ती प्रोजेक्ट काबार जातलो. पण इतली डेव्हलपमेंट घेतले कडेन आसतना बेश्टी गरजी बारी ज्यो टिका ज्यो इलेक्शनाक लडपा लागून जिखपा लागून टिका करता ती योग्य न्हू म्हाका दिसता. आनी एल्टन आयज म्हाका दिसता की एक हेंय सांगून दिसता, तो एल्टन प्रायम टीव्हीचेर उलयता 5 BJP 4 इंडिपेंडंट आनी 4 काँग्रेस म्हणटा. म्हणटकच ही जी पळय जी कॅम्पकारां ती हें सांगता जी तो सांगून दिता, पूण हे बाय जे 9 कावन्सिलर आमी BJPचे कावन्सिलर बाबू सराचे डेप्युटी CMा मार्फत आमी इलेक्शन लडिल्लें आनी आमी पसून सांगना, पूण तेणी सांगलां हो BJP आमगे हो काँग्रेस हो BJP. दारांनी वचून सांगताले, दारांनी वचून ते हें करताले. तेंगेले 13 तेंगे हितूंतले कावन्सिलरांतले ते मेंबराचे फक्त 3 काँग्रेस येयल्यात आनी 9 BJP येयल्यात आनी 1 इंडिपेंडंट येयला. आतां तेणी तो तेंगे सपोर्ट करता काय तो आमकां खबर ना, पूण 9 विरुद्ध 3 ही एक्चुअल पिक्चर एक केंद्रीय म्युन्सिपालिटीचे 9 कावन्सिलर BJP 3 कावन्सिलर काँग्रेस आनी हे 9 कावन्सिलर आयज तुमचे कडेन तुमचे मुखार दिश्टी पडटा. तो एक इंडिपेंडंट असतो कोणाबरोबर असतो आमच्या सरकारान म्हणजे जे आमच्या आमदारान जे आमचे डेप्युटी CM जे चंद्रकांत कवळेकार हांणी जे डेव्हलपमेंट वर्क्स जे घेतल्यात ते सगळे वर्क्साचे तुमचे मुखार हाडपा खातीर हांव एक वर्क्स हाडपा खातीर हांव आतां थोडक्यात तुमकां सांगता. पयलीं म्हळ्यार आमचे म्युन्सिपालिटीचे डेव्हलपमेंट वर्क्स आमी घेतल्यात आनी हे डेव्हलपमेंट वर्क्स घेवपाक आमकां मेन म्हणजे आमचे सराचो खूब म्हणजे BJP सराचो आमचो खूब हातभार आसा. पयले वर्क्स म्हळ्यार प्रपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज हॉल आमचे जे गोल्डन जुबलींतल्यान आमी 1 कोटीचे ते आमी घेतलां. ते काम आमचें चालूच आसा. त्याच बरोबर सेकेंड आमचे प्रपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सीटर कम्युनिटी टॉयलेट ते कंप्लीट जालां, पूण ताजो रोखडेंच आमी इनॉग्रेशन करतले. तेय 7 कोटी 14 फायनल्स जातले. थर्ड आमचो प्रपोजल ऑफ कंस्ट्रक्शन 6 सीटर कम्युनिटी अगेन ते देवसा तेय आमचे कंप्लीट आसा, रोखडेंच आमचें इनॉग्रेशन जातलें. तशेंच आमचे कंस्ट्रक्शन ऑफ फीश मार्केट ताजें काम चालू आसा, ते कंप्लीट जातकीर आमी रोखडेंच ताजें 9 कोटीचें तें आमचें काम चालू जातकीर इनॉग्रेशन करतले. लास्ट आमकां एक प्लांट जो आमचो हांगा आसा खंय
जो प्लांट आसा ताजेर आमकां एक दिसवड्यांतल्यान व्हडली टाकी म्हणजे जे आमकां मेळ्ळ्या ते 28 कोटी कसली प्लांट मेथानेशन प्लांट तो गॅस तयार करपाचो तो प्लांट आमकां मेळ्ळा तो आमकां अंडर दिसवड्यांतल्यान तोय आमी आतां रोखडेच स्टार्ट करतले आनी जें कितें आमचें बाकीचो जो डेवलपमेंट आसा ऑल ओवर जो केप्यांक म्युन्सिपाल्टीक जो सगळो डेवलपमेंट आमी घेतिल्लो आसा तो खूब 5 कोटी वयर पावल्या त्याच भायर आमचे पयलींचे आनी आतांचे जे आमचे डेवलपमेंट आसा ते काम करता हांव तुमकां एकूच एग्जांपल दिता की जे कोवीड जी महामारी आशिल्ली अजून म्हणल्यार आसा ज्या महामारीक जे कोणी एक्टिवली काम केलां ते फक्त आमचे डेप्युटी सीएमान बाबू कवळेकरान केपेकारां खातीर आनी सरावंडींग केपेकारां इतलेंच न्ही ते सरावंडींग केपें तालुका आनी दुसऱ्या तालुक्या खातीर सुद्दां तेंच्यांनी हेल्प करपा खातीर खूब प्रयत्न केला आनी तातूंत भितर तेंचो खूब मोठो वांटो आसा कोविडाच्या टायमार लोकांक अक्षरशा हॉस्पिटलाची गरज आशिल्ली बेड मेळनाशिल्लो तेन्ना ताणें आमकां केपेकारां खातीर आनी केप्याच्या सरावंडींग वाठारा खातीर हॉस्पिटल स्टेप अप हॉस्पिटल हें अवेलेबल करून दिलें आनी जेन्ना परिस्थिती इतली बिकट आशिल्ली कोणाक कांयच हॉस्पिटलां भितर मेळनासलें ते अवघ्या 3 दिसां भितर 50 बेडेड हॉस्पिटल उबी केलें आनी ते सगळे स्वताच्या आपल्या खर्चान खंयच्या गव्हर्मेंट स्कीम आनी हे बट गव्हर्मेंटाचो तांकां सपोर्ट आशिल्लो पण हे सगळी स्वताच्या आपल्या खर्चान केलें प्लस तातूंत भितर सगळी फॅसिलिटी दर म्हण तूं ऑक्सिजन टीवी म्हण जेवण सगळें बरी क्वॉलिटीचें जेवण मेळटालें सेकंड म्हणजे जो पेशंट पॉझिटीव जाता तांकां पिकअप एंड ड्रॉप फॅसिलिटी ही खंयच्याच पेशंटाक कोणी जर घरांतली मनीस गाडयांत घालपाक सोदनाशिल्ले तेन्ना तेंचें लक्षांत आयलें की ह्या पेशंटाक हाडपाची गरज आसा तेन्ना ताणें तांकां पिकअप एंड ड्रॉप फॅसिलिटी दवरली हेल्पलायन नंबर खंयच्याय वराचेर फोन कर 12 वराचेर जाल्यार 12 वराचेर अवघ्या अर्द तासा भितर 20 मिनटां भितर तांकां पिकअप जातालो आनी त्या हॉस्पिटलांत पावताले ऑक्सिजन ऑन व्हील ही सुद्दां फॅसिलिटी केली कित्याक